Gaudete et exultate. Apostolic पत्रांत पापा फ्रान्सिसान आईच्या संसारांत शांतीपणाची जिणी कशी जिवची म्हणल्याविषयी सविस्तार आणि जोगती शिकवून दिली. हे शिकवणेंत मातेवाचे सुवार्तेच्या दोंगरावयल्या प्रसंगाचो आरंभ 8 बागींचो पाठ पापासाहेबान बुनियाद जावन घेतलो. समेस्त संतां भक्तांचे परबे दिसा होच पाठ नियाळचो भोव अर्थाभरीत. ह्याच पत्रांत सुरवेरच पापा फ्रान्सिस सांतां भक्तां आतां देवाचे हाजरेंत आसची ती आमचे संगीत तांचो मोगाचो आनी एकवटाचो बांद मुंदरणूच आसात म्हणटा. मुंदरून ही भाग्यवंतां आपल्या देखी बरीत शेगुणांनी समर्पित जिविता मुखांतर जीव सहित दिल्ले वरवीं जायत्या परिस्थितींनी आपले जिवीत हेरां खातीर झरयल्ले वरवीं महान जावंक पावल्यांत म्हणून समजयता. सांत भक्तां म्हणून अधिकृत तरान पाचारलेली मात्र न्ही, देवाच्या लोकांमध्ये शांतीपणान जिवच्या आमचेच भोवतणच्या भावा भयणीचो पापा फ्रान्सिस उगडास करता. कुटुंबा खातीर, पिडेस्तां खातीर, विविध रितीच्या मिसावां खातीर हास्त्या तोंडान कळमीत नासतना वावुरच्यांचें जिवीत एक विशेष सोंसणिकायेचें आनी शांतीपणाचें म्हणून सांगता आसतना आमकां हर एकल्याक आमच्या बेसांत आनी परिस्थितीन शांतीपण जिवंक देवानूच दिल्लें आपोवणें पापा विवरिता. तोच सांगता तशें 8 बागींची जिणी संवसारान सामान्य जावन चिंतच्या की विरोध वेचें दिसता. देखून 8 बागींची जिणी पवित्रत्म्याच्या बळान आमी भरून त्याच आत्म्यान आमकां आमचे अस्कतकायेंतलें, आमच्या स्वार्थांतलें, शेळेपणांतलें आनी हंकारी मनोभावांतलें सोडयल्यार मात्र साध्य जायत.